तारीवाडा शिरोडेच्या सरकारी मुळावे शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घातले उपरांत शिक्षिका वंदना पाटील हाची निमणे तोरल्या शिरोडेच्या सरकारी प्राथमिक शाळेत बदली केली। संबंधित शाळेची शिक्षिका विद्यार्थ्यांक सारकी शिकयनासली, ताका लागून मंगळारा विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घातिल्लो आणि त्या शिक्षिकेची बदली जाय मेरेन भुरग्यांक शाळेत धाडचे नात म्हूण पालकांनी भूमिका घेतिल्ली। आमी हांगा शिरोडे हांगा आसा ज्या जाग्यार काल हांगा तारीवाडा हांगा शिक्षिके संदर्भात विद्यार्थ्यांनी पालकांनी बहिष्कार घातलेलो। ताका लागून मोठ्या प्रमाणात हांगा तेंच्यांनी सगळे डिपार्टमेंटांक जे संबंधित डिपार्टमेंट आसा शिक्षण खातें हांकां तांकां सगळ्यांक तेंच्यांनी हांगा लेटर दिल्लें की तेजी ट्रान्सफर करची म्हणून। त्यानुसार त्या शिक्षिकेची हेजेनुसार शिक्षिकेची ती बदली केल्ली आसा। तिका थंयची तारीवाड्यातली काडून ताका तोर्ल शिरोडा हांगा सरकारी शाळेंत घातलेली आसा। जेन्ना पालकांनी बदली केल्ली बदली मागलेली फक्त हाका लागून की ती शिक्षिका जी आसलेली ती हांगा भुरग्यांक सारकी शिकयना जावं ती दीस रात मोबायलाचेर व्यस्त आसा अशें म्हणालें। पूण जेन्ना आमी तिजे कडेन काल उलयले शिक्षिके कडेन, तिणी सांगलें की आपूण आपली भुरगीं अशी करून तांकां शिकयताले आनी हे पेरंट्स येता आनी डायरेक्ट आमकां वर्गान भितर सरता आनी मानसीक त्रास दिता अशें म्हणून तिणी सांगलेलें। ताका लागून जेन्ना आमी गोमंतक टीव्हीचेर ह्या संदर्भात तेजी वृत्त प्रसिद्ध केलें आनी शेवटी अखेर जे शिक्षण खात्यान जी शिक्षिका आसलेली वंदना पाटील हेजी ट्रान्सफर तोल शिरोडा हांगा केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर शिरोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।